नमस्कार. राष्ट्रपति उपरांत राष्ट्रपति हैदराबाद आयोजित मोदी भारत आणि श्रीलंका ह्या दोनोय देशांमध्ये राजकीय आणि आर्थिक संबंध अधिक घटमूट जातले असो हावेस उक्तायलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार उलयतना श्रीलंका आणि भारत हांच्या संबंधांत ते नियाळ घेतलो आणि उदरगतीच्या कामाची जाणविकाय करून दिली. आज की इस यात्रा से हमारे संबंधों में नई गति और ऊर्जा का सृजन हो रहा है. हमने अपनी पार्टनरशिप के लिए एक फ्यूचरिस्टिक विजन अपनाया है. हमने अपनी आर्थिक साझेदारी में इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ और कनेक्टिविटी पर बल दिया है और निर्णय लिया है कि फिजिकल, डिजिटल और एनर्जी कनेक्टिविटी हमारी भागीदारी के अहम स्तंभ होंगे. दोनों देशों के बीच इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी और मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने पर काम किया जाएगा. सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट को गति दी जाएगी. साथ ही श्रीलंका के पावर प्लांट्स के लिए एलएनजी सप्लाई की जाएगी. द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्ष एकता को जल्द संपन्न करने का प्रयास करेंगे. केंद्रीय घर आणि सहकार मंत्री अमित शाह हांणी छत्तीसगडातल्या जगदलपूर जिल्ह्यातल्या शस्त्रा सोडून समाजाच्या मुखेल प्रवाहात सामील झालेल्या छत्तीसगड, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि आसामातल्या लोकांची भेट घेतली. या कार्यावळीक छत्तीसगडाचे मुखेलमंत्री विष्णुदेव साय आणि उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा हांचे सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. नक्षलग्रस्त वाठारांतले जायते तरणाटे देशाच्या मुखेल प्रवाहात आस्पावीत जातात. ही खोशयेची गजाल आसा आणि त्रस्त लोकांच्या सुशेगा खातीर केंद्र सरकार एक व्यापक येवजण आपणायता अशें मंत्री अमित शाह हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. जो लोग हाथ में हथियार पकड़े उनको मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में वापस लाना. इसलिए मैंने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी को कहा था कि अब जहां जहां सरेंडर हुआ है वह सब राज्य में जाकर एक सबसे अच्छी पॉलिसी छत्तीसगढ़ की बनाए, जिसको हम पूरे देश भर में रिप्लिका कर सरेंडर हथियारी युवाओं को पुनः प्रस्तापित समाज में करने का एक नया पॉलिसी बनाए. और कुछ ही दिनों में पॉलिसी भी अच्छे तरीके से तैयार होकर सभी राज्यों को हम भेजेंगे और इसके आधार पर भले 10 साल पहले समर्पण किया है, उसके जीवन को संवारने के लिए, इसके परिवार को मजबूत करने के लिए, आर्थिक रूप से उसको मजबूत करने के लिए भारत सरकार काम करेगी. संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्सा निमतान आयच्यान 2 दीस राज्यसभेत भारतीय संविधानाचेर खासा भासाभास जातली. ह्या चर्चेत राज्यसभा फुडारी जेपी नड्डा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांचे सयत कांय सत्ताधारी पक्षांतले वांगडी वांटेकार जातले. विरोधी पक्षाकडल्यान विरोधी फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे आनी हेर घटक पक्षांतले वांगडी विचार मांडपाचे आसात. मजगतीं लोकसभेत आयज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन विनियोग विधेयक क्रमांक 3 सादर करपाचे आसा. गोंय राज्यांतल्यान विधानसभा वाठारांतल्या अनुसूचित जाती जमातीच्या प्रतिनिधित्वाच्या मायोजन विधेयकाचेर लेगीत भासाभास अपेक्षित आसा. लोकसभेत आयज अनुदान मागण्याचेर चर्चा आणि मतदान जावपूय शक्य आसा. महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाचो काल सांजे विस्तार जालो. राज्यपाल CP राधाकृष्णन हांणी नागपुरांतल्या राजभवनांत जाल्ल्या खासा कार्यावळींत 39 मंत्र्यांक पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दिलो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे आनी अजित पवार हांचे सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. काल सोपूत घेतिल्ल्या मंत्र्यांक 33 कॅबिनेट आनी 6 राज्यमंत्र्यांक सोपूत घेतलो. तातूंत 4 बायलांचो आस्पाव आसा. भाजपाच्या 19, शिवसेनेच्या 11
11 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या 9 आमदारांचो राज्य मंत्रिमंडळात आस्पाव जाला. कणकवली मालवण मतदारसंघातले निलेश नीलम नारायण राणे आणि रत्नागिरी मतदारसंघातले राज्याचे आदले उद्योग मंत्री उदय रूपा रवींद्र सामंत हांणी कॅबिनेट मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. मी उदय स्वरूपा रवींद्र सामंत ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी नितेश नीलम नारायण राणे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मजगती राज्य विधानसभेचे अधिवेशन आयच्यान सुरू जाला. विधान परिषदेत बीड जिल्ह्यातल्या सरपंच हत्या प्रकरणाचो मुद्दो विरोधी फुडारी अंबादास दानवे हांणी उपस्थित केलो. ताचेर ह्या प्रकरणाची SIT वरवीं सरकार चौकशी करतले अशी ग्वाही मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी दिली. गोंय मुक्ती खातीर 1955 ते 1961 ह्या काळात जाल्ल्या सत्याग्रहा वेळार हुतात्मे जाल्ल्या 15 जाणांच्या पुतांक वा धुवांचो राज्य सरकार येता त्या 18 डिसेंबराक म्हळ्यार गोंय मुक्ती दिसाच्या पूर्व सांजेक दरेकी 10 लाख रुपया आणि प्रमाणपत्रां दिवन तांचो सन्मान करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली. ही कार्यावळ पर्वरी मंत्रालयात जातली अशें तांणी सांगलें. आयतारा आल्तिनोवेल्या सरकारी राबित्या घरांत आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मुखेलमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. जे हयात आसा तांकां फेलिसिटेट करपाचें आणि तांकां खातीर परत एकदा फेलिसिटेट करप हें आमी थारायलां. खरें म्हणजे गोंयच्या मुक्तीची 60 वर्सां मनयता आसतनाच हो विचार म्हज्या तकलेंत आयिल्लो. तेंच्यांनी खऱ्या अर्थात गोंयच्या फ्रिडम स्ट्रगलांत कॉन्ट्रिब्युशन घेतलें. आमी पळयता की आतां बरेचशे बाकीचे सगळे फ्रिडम फायटर्स आशिल्ले तांकां आमी कितें ना कितें तरी बेनिफीट दिले, बट खऱ्या अर्थात जे वीरगतीक प्राप्त जाले तांकां काय मेळूंक नाशिल्लें. पूण म्हाका दिसलें की हें करपाक जाय, हाची गरज आसा. आमी आज म्हणजे गोंय लिबरेट जाल्या उपरांत 60 वर्सां जाली. आमी सगळे जाण लिबरेशनची फळां उपभोगता म्हणपाक काय हरकत ना, बट ते लिबरेट करपा खातीर तेंच्यांनी खरो आपलो प्राण दिलो. आनी कांयच नासतना कोण कर्नाटकच्यान आयलो, कोण मध्य प्रदेशान आयलो, कोण पंजाबच्यान आयलो, कोण हरियाणांतल्यान आयलो, वेगवेगळ्या भागांतल्यान इतक्या मोठ्या प्रमाणात हांगासर आयले आनी तांच्यांनी ह्या सत्याग्रहांत भाग घेतलो. म्हणल्यार आमचे मुख्यमंत्री म्हणून म्हजें कर्तव्य उरता की त्यांच्या प्रती राष्ट्रीय शेती आणि ग्रामीण विकास बँक म्हळ्यार नाबार्ड बँकेन 2025 ते 26 ह्या वर्सा खातीर गोंयच्या शेतकी मळावेल्या प्राधान्याच्या उपक्रमा खातीर 12,803.53 कोटी रुपया क्रेडीट पोटेन्शियल दिवपाचें थारायला. ह्या विशयावेली एक परिशद सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्या अध्यक्षतेखाला आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार अर्थ विभागाचे अतिरिक्त सचिव विकास गावणेकर आनी हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले. सहकार आनी उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी नाबार्डाच्या ह्या प्रस्तावाक येवकार दिवन राज्याच्या शेती उदरगतीक नेट मेळटलो असो हावेस उक्तायला. जमीन हडप प्रकरणातलो मुखेल दुबावीत सूत्रधार सिद्दीकी सुलेमान खान हाणें शुक्रारा फांतोडेर पुलीस कादयेंतल्यान फरार जाले उपरांत पुराय राज्यभरांत घोदळ मातला. ह्या भाटभुयेर काँग्रेस फुडारी सुनील कौठणकर आणि आम आदमी पक्षाचे वाल्मिकी नाईक हांणी आयज राज्याचे पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांची भेट घेवन तांकां सुलेमान हांणी प्रसारीत केल्ली चित्रफीत सादर केली. ह्या पुराय घडणुकेची खासा तपास पंगडा वरवीं चवकशी जावची अशी मागणी केल्ल्याचें सुनील कौठणकर हांणी पत्रकारां लागीं उलयतना सांगलें. जेन्ना क्रायम ब्रांच SP गुप्ता आणि तो सुरज होळकर DYSP आनी बाकीच्यांची जेन्ना नांवां घेतल्या तेन्ना एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नॅचरल जस्टीस हे ऑफिसर फाल्यां ताका इन्व्हेस्टिगेशन करपाचे पोजिशनान आसा काय कितें हो प्रश्न निर्माण जातलो. कित्याक कॅन दीस पुलीस ऑफिसर हूम ही हॅज एक्युज्ड बी द जजीस ऑफ देअर ओन कोर्ट, ते फाल्यां आपल्याचेरूच एलिगेशन आसलेले स्वता इन्व्हेस्टिगेट करतले. म्हणून आमची मागणी आसा की इमिजिएटली जे ऑफिसर तो सुरज होळकर DYSP जावं तो गुप्ता SP जावं तांकां थंयच्यान इमिजिएटली काडची. इट शूड बी रिप्लेस विथ अ न्यू टीम. त्याच बरोबर जे रेम्पंट आमी पळयला लॉ एंड ऑर्डराचे कंटिन्युअस. ऑस्ट्रेलियात सुरू आशिल्ल्या बॉर्डर गावस्कर करंडक कस लावपी क्रिकेट खेळाच्या तिसऱ्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियान पयल्या डावान 445 धांवड्यो केल्यो. ऑस्ट्रेलिया पंगडान कालच्या 7 बाद 405 धांवड्यावेल्यान सुरवात करून ही धावसंख्या पुराय केली. आयज तिसऱ्या दिसा भारताच्या पयल्या डावान आडमेळान सुरवात जाली. भारताचो सलामीवीर जयस्वाल हांणी फकत 3 धांवड्यो केल्यो. शुभमन गिल 1 आनी कोहली 3 धांवड्यो करून बाद जाले. पयल्या डावान 4 गडे वगडावन भारतीय पंगडान 51 धांवड्यो केल्यात. पावसाक लागून खेळ थांबोवचो पडलो.
आणि इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.